आम्ही काणकोणाचे आमचे कार्यकर्ते वेलविशर्स आणि आमचे हितसंबंधी यांच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम योजना ही योजना आम्ही फाटले वर्सभर ताच्या ह्या संकल्पने सुद्धा विचार करतले. प्रारंभीक आम्ही एक घर जें आसा बड्डे विकास कामकार हाजें घर आमी पूर्ण केल्लें आनी ताजें एक प्रकारचें चिंतन आमी करताले की चिंतन करता आसतनाच ह्या अंतर्गत ताजें काम करता आसतना की काणकोणचो एकही असो मनीस ज्याच्या तकलेर छप्पर ना अशे तरेचे मनीस आसपाक जायना अशा प्रकारचे आमी विचार करताले. आनी तोच संकल्प आमी फुडें व्हरता आसतना काणकोण तालुक्यांतली 14 घरां आमी ताची पळोवणी केली, ताचें सिलेक्शन केलें आनी ही 14 घरांचे आमी बांदप अशा प्रकारचो निर्णय आमी घेतलो. आमकां जी समाजाची संवेदनशीलता आसा न्ही ती वाडोवन आमकां हाचें प्रमाण जें आसा की केवळ आमकां ही 14 घरांत न्ही काणकोणाक आमकां सादारणशें पळयल्यार दिसता एक 100-125 घर तरी कशा तरी. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी जो ह्या योजनेचो संकल्प, ह्या योजनेचो मनोदय किंवा संकल्पना जी आसा ती सबंद काणकोणच्या जनते समोर आमी मांडपाक सोदता. आनी त्या योजनेचो आमी शुभारंभ करता आसतना आमी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन अशा तरेचे कायमस्वरुपी वेवस्था करपा खातीर आमी सुरवात केल्या. ताजें लॉन्चिंग करता. बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन ह्या हाज्या अंतर्गत अन्य ज्यो संस्था कंपनीज बाकीचे लोक आसा ते आमकां हें सगळें करपा खातीर मदत करता, फंड अवेलेबल करता. ताच्या माध्यमांतल्यान हळू आमी 15 घरां आमचो उरलो आसा फुडल्या 2 म्हयन्याक ही कंप्लीट करपाची आसा. आनी ही योजना फुडें कशें वचपाक जाय त्या संदर्भांतलो एक विचार, एक चिंतन जें आसा न्ही की त्या सुरू जातली. आनी हाचें 14 घरांचें फावंडेशन आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा ते कशा तरेन आमी फुडें वतले अशें हो मनोय ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी करतले. आनी बरोबर हो कार्यक्रम 8 वरांचेर सोंपतलो कार्यक्रम. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन दवरतलो. आमी एक आमचे खंयच्या स्किमीक बसना. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन अपील करता की तुजे सोर्सांतल्यान जर खंय कोण आमकां मदत करता आसत हाजे पर्यंत सांगलें आसा. आतां आमी सांगता की